आज लोकांच्या तोंडाक काळ्या पुसल्या, पानां पुसल्या, सगळे आम्ही पळयले. कशे तरेन रस्त्यांची परिस्थिती वायट जाल्या ते आम्ही पळयला. कशे तरेन करोडांनी खर्च केले रस्ते परत व्हावून गेले ते आम्ही पळयला. आणि म्हणूनच बीजेपीचो बुराक जेन्ना कॅम्पेन आम्ही स्टार्ट केली ताचो सक्सेसचो रेट आसा तोय आम्ही सगळो पळयलो. ते करता आसतना आमकां अशें दिसलें आनी आमकां लोकांनीय सांगलें की हें आतां चड जालां म्हणून. आनी त्या खातीर आज आमी एक नवी कॅम्पेनाचें उक्तावण करपाचें आसा. आमचे बाकीचे दोनूय लिडर जे आसा ते उलयल्या उपरांत आमी सांगतले फुडलो आमचो विचार कसो कितें आसा पळय तो. तेन्ना हांव मागता बाब आमचे सुनील सिग्नापूरकर हांणी हाचेर फुडें सांगचें. आयज जशें आयकलां आमी की आमचो जो नवो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत तेणी चार्ज घेतलेलो आसा. हांव ताका एक सांगूंक सोदता की जो पयलो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो जो सीएम प्रमोद सावंत आसलो तेणे प्री मान्सून पावसाच्या पयलीं प्री मान्सून टेंडरां काडली. कोट्यांनी कामांची टेंडरां त्यांनी काडली. सगळे जे आमचे गोंयांत सब डिव्हिजन आसा पीडब्ल्यूडीचे सगळ्या डिव्हिजनांनी टेंडरां येयल्ली. म्हणजे आख्ख्या गोवा ते कव्हर केल्लो तांच्यांनी प्री मान्सून टेंडर्स ऑफ रिन्युअल ऑफ पॉट होल्स. फॉर एक्झाम्पल इन डिव्हिजन 13 म्हापसा जे बार्देस कव्हर करता थंय तेंच्यांनी एका कॉन्ट्रॅक्टराक 15 कोटीचें कितें काम दिल्लें पॉटहोल काम काडपाचें. तितून आसले थिवीम, म्हापसा आनी कालांगूट कन्स्टिट्युएन्सी 15 कोटीचें काम फक्त पॉटहोल काडपाचें. अशें कितकेशेच गोंयांत कोट्यांनी कामां काडली पॉटहोल काडपाची. हांव ह्या दिगंबर कामतीक सांगूंक सोदता की तूं जे तुवें आयज सांगला की आपूण पीडब्ल्यूडीची मिटींग घेतलो ते मिटींगेन तूं कितें डिस्कस करपाचें की पयली लिस्ट काड. प्रमोद सावंतान जे टेंडरां काडल्या प्री मान्सूनाचे पयली लिस्ट काड. आख्ख्या गोंयांत खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितकें काम केलां पळय तें. कित्याक फक्त 2 म्हयने जाल्ले आहा ते जे बीजेपीचे बुराक म्हणटा पळय ते परत येयल्ले आसा. खबरदार सांगता तुका हांव ती पोस्ट दिगंबर कामतीक की पोस्ट मान्सून टेंडराची एस्टिमेट चालू आसा ते बंद कर. आणि हे लिस्ट काढून जे प्री मान्सून टेंडराची कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामां केल्या ते तूं पळोवन तेंच्याच कडसून कामां करून घेतलो आणि आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे जे आसा ते सेव्ह करतलो. आमी क्लोजली मॉनिटर करतले जे आता पोस्ट टेंडर येतले पळय ते टेंडराची काडटली आतां जी टेंडरां काडपाचे क्लोजली आमी मॉनिटर करतले. आणि तेच जे पयशे आहा ते आमचे गोवाचे रोड आहात ते तूं एक्सपांड करून मदीं डिवायडर घालपाचे चिंत. कित्याक आयज आमचे रोड जे एक्सिडेंट जातात आमचो गोंयचो जो लोक मरण पावता दॅट इज नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ पॉटहोल्स इज ओन्ली ऑल्सो बिकॉज ऑफ वन वे रोड. आमच्या मदीं डिवायडर ना. आमकां वन वे रोड जाय. जे पयशे तूं हांगा हंगडायता बगर हॉटमिक्स प्लांट हे घालून जे रोड घालून बगर टेंडराचे एस्टिमेट काडटाय आनी तुमी जे कमिशन खातात ते बंद करात. आणि तुमकां अजून एक सांगता हे दिगंबर कामतीक हे हॉटमिक्स जे प्लांट आसा प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टराचे थंय वचून तूं जे तुजे एई आनी जेई जे बसतात पळय तूं वचून थंय बस आनी प्रॉपर मिक्सिंग चॅक कर. ती बॅरलां सारके घालतात का ते बॅरलां तूं चॅक कर. तुका थंय कळटलें थंय खाली बॅरलां कितकी आसता आनी भरलेली बॅरलां कितकी आसता पळय ती. मी बीजेपीचे बुराक ही जी कॅम्पेन स्टार्ट केली ती कित्याक केल्ली ती ह्या खातीर केल्ली की प्रत्येक रोड पाड आसलो प्रत्येक रोडाचे कितलेशेच पॉटहोल्स जाल्ले तर रस्त्याचेर खड्डे सोदचे हरशी पयलीं रस्त्याचेर खड्डे सोडचे पडटाले पण ह्या सध्याच्या हेका आमकां खड्ड्यान रस्ते सोडचे पडटाले. आणि ह्या खातीर आमी एक सगळ्यांच्या फुड्यान आनी ते गव्हर्नमेंटाक कळपाक जाय की कितले लोकांक त्रास जाता. ह्या खातीर आमी बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली. तशें अमितान सांगलें की आमकां कितलेसोच रिस्पॉन्स येयलो की हांगा आमचो रोड पाड आसा कितलेशेच मेसेजी येयल्यो आमकां. आमी फूल ट्राय केले की प्रत्येक आमकां ज्या कडल्यान मेसेज येता ते चडांत चड आमी पावतले आनी आमी कितलेशेच आमचे बाकीचे आमचे लिडर वचून प्रत्येक जे व्हडले स्पॉट्स जाले थंय आमी व्हिडिओज काडले आनी दाखोवन दिले गव्हर्नमेंटाक की कितलो पाड आसा आनी सिनारियो कितलो वर्स्ट आसा तो. जशें आमच्या सुनीलान आतांच सांगलें की प्री मान्सून वर्क म्हणून जाल्लें प्री मान्सून वर्काचे टेंडरूय काडले तेणी व्हॅल्यू कोट केलो कितलोसो आसलो तो फक्त बार्देस तालुक्यांतलो तितूंतले 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो. आता इतले सगळे तर प्री मान्सून काम जाल्लें जाल्यार ह्या पावसाच्या सिजनात इतले पॉटहोल आनी इतले खड्डे आनी अशा रस्त्यांची हालत आमकां वायट कित्याक पळोवपाक मेळटा हो एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक जाय. आयज
जी आमकां सक्सेस मेळ्ळो, सक्सेस म्हटल्यार आमी सक्सेस सुद्दां म्हणटना आमकां भंय दिसता. अशें दिसतलें की आमी खंय तरी बीजेपीची कॅम्पेन, बीजेपीचं जी बुराकाची कॅम्पेन स्टार्ट केली आनी हेंची कामां सगळे रस्ते बरे जाले काय, अशें कांय ना. आमी सक्सेस कित्याक म्हणटा, जे आमकां दाखोवन दिवपाचें आसलें की हे रस्ते पाड आसा थंय आमी सक्सेस जाले, ते गव्हर्नमेंटा कडेन पावले आनी खंय तरी तेंच्यांनी एक बेश्टे म्हणटा ते लोकांक पानां पुसपाचो जसो आमी डायलॉग आसता तशें पानां पुसपाचें तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. फक्त दाखोवपा पुरतें काम केलां की आमी काम करता आनी ते हाडून ते कितें ते गुणे घातले आनी ते आनीक वर्स्ट करून ठेयले आसा. आनी अजूनय तुमी पळयता की परिस्थिती सामकी वायट आसा. सो आयज सकाळच्यान आमी न्यूजान आमची व्हिडिओ पळयताले आनी असो एक व्हिडिओ पळयलो. आतां तो नवो PWD मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा, दिगंबर कामत. आता त्याचा एक व्हिडिओ पळयलो आनी तेणी आयज अशें म्हटलें की आपल्याक फक्त तुम्ही विचारतना फक्त आपल्या पोर्टफोलिओच्या आपल्या मिनिस्ट्रीच्या संदर्भानूच आपल्याक विचारा, आनी काय तुम्ही विचारू नका, असं एक स्टेटमेंट आम्ही आयज सकाळी आमच्या दिगंबर कामत PWD मिनिस्टर जो नवो आसा तेजे कडल्यान आयकलो. सो आता जे क्वेश्चन आसा पळय ते सगळे तेकाच येतले आनी त्याच क्वेश्चनाची तयारी म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आनी जे फुडें आमी लॉन्च करपाचे आसा ताचो अमित आमचो सांगतलो. ती तयारी म्हटल्यार ती तयारीचे क्वेश्चन PWDच्या संदर्भात ते तेका येतले. सगळ्यात पयलो क्वेश्चन म्हटल्यार म्हाजे कडल्यान तेका येता तो जो तेणी आयज म्हटलो पळय, आपूण उबाव घेता की आपूण सगळे खड्डे क्लियर करतलो. हे असलोच उबाव आमी पयलींच्या मिनिस्टरांक घेताना पळयला. 48 वरांनी, 8 दिसांनी, 10 दिसांनी, 12 दिसांनी, हे आमी खूप पयलींपासून पळयत येयला. ते पावसकाराचो एक टायम आसलो, पावसकाराचो टायम, त्या टायमा वरसून पळयत आसा आमी की असले वावस खूप दिता. हे खऱ्यांनीच तो करतलो काय फक्त नांवा पुरते आयज फक्त मिडिया तुमी तेच्या फुड्यान गेले म्हणून दिल्ले उतर, हो एक फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, ज्या पॉट होलाकडे तेजो एक फोटो व्हायरल जाता की तेणी पॉट होलाकडे कॅम्पेन केली आनी तो फोटो व्हायरल जाता, तेणी काढला आनी त्याचे बाकीचे लिडरूच हे असले. तो पॉट होल अजूनपर्यंत भरला काय ना हे तेणी पळयला काय, तो अजून थंय पॉट होल तसोच आसा. कित्याक जर हांवेन जर कितें तरी प्रचार केला आनी ते फाल्यां डिपार्टमेंट म्हाजे कडेन जाल्यार म्हाजें पयलें काम की तो इश्यू पयलीं सॉल्व करपाक जाय. तेणी चार्ज घेवन आतां कितलेशेच दीस जाले, तो केला काय तेणी पॉट होल ना जाल्यार तो पयलीं करचो. मागीर तो PWD मिनिस्टर आसाच, पण त्याच हितून तो MLA आसा मडगांवचो. मडगांवान कितले पॉट होल आसा ते तेणी पळयल्या, हो तेका तिसरो क्वेश्चन. अशे कितलेशेच क्वेश्चन आमी तेका विचारपाक शकता. सुनिलान एक तेका क्वेश्चन केलो आतां. फाटलो जो PWD मिनिस्टर आसलो तांचो CM, तो PWD मिनिस्टर, त्याच्या टेन्युअरान 15 कोटीचो टेंडर काढलो प्री मॉन्सून वर्क म्हणून. ते काम जाले अशें ते पेपरांचेर आसा की ते काम जाले, 15 कोटी तांकां डिस्बर्स जाले. ते काम आता परत काम केला, थंयच परत खड्डे स्टार्ट परत खड्डे थंयच आसा. सो त्या कामाचेर तो इन्व्हेस्टिगेशन करतलो काय, हो एक तेका क्वेश्चन आसा. कित्याक 15 कोटी खर्च जाले आमच्या टॅक्स पेयर्सांच्या मनशांचे, आमच्या गोंयकारांचे, गोवा गव्हर्नमेंटाचे 15 कोटी थंय 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन, थिवी, म्हापसा आणि कलंगूट ह्या 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनीच फक्त 15 कोटी खर्च जाला पॉट होल्स भरपा खातीर. म्हाका दिसता तुम्ही रिपोर्टर सगळ्यात भोंवता आसतले, तुमकांच खबर आसतली की शिवोले, आमच्या म्हापसा, मागीर सालिगांव, कलंगूट, हे जे कलंगूटचो रोड्स आसा पळय हे सारखे आसा काय ना हे तुमकां खबर. जर 15 कोटी तेन्ना मोडलेले, आता ते पैसे खंय गेले, ते काम खंय गेले, तेजेर तो इन्व्हेस्टिगेशन करतलो काय, होय म्हाका तेका क्वेश्चन करपाक जाय. सो अशें पळोवपाक गेल्यार क्वेश्चन तेका खूप करपाक आमी आयजूच पसून तेका खूप क्वेश्चन करपाक शकता. कित्याक हो सगळो खेळ चल्ला पळय तो करप्शनाचेर चल्ला. आमी एक सिंपल एक्झाम्पल सांगता तुका हांव. जेन्ना आमी एक गोंयकार घर बांदता, एक समज कितले 15 कोटीच्यो गजाली सोडया, आमी गोंयकार घर एक 15 लाख म्हणून एक बारीकसो रूम काडलो, घर बांदले, 15 वर्सां तरी तेका स्ट्रक्चरल मेंटेनन्साचें काम आमकां करचें पडटा ना, आमकां पडना. पण ह्याच गव्हर्नमेंटान बांदलेली एक बिल्डींग नाल्यार रस्तो, केल्लो रस्तो 15 म्हयने तरी उरता, तेका गॅरंटी आसता 2-3 वर्सांची किती तरी गॅरंटी दिता. ते सदांच क्वेश्चन करता तेन्ना PWD खंय कोणूय असो PWD मिनिस्टर आमकां फरक पडना, पण तो प्रत्येक PWD मिनिस्टराचे आन्सर सेम आसता की तो म्हणटा की ना आमी जो कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला तेजेच कडसून आमी सारखे करून घेतले. तुम्ही रिपोर्टर हांगा आसा, हो गोंयकारांक हो क्वेश्चन हांव विचारता. कितले फावट आमी पळयला की जे काम ते कॉन्ट्रॅक्टरान केल्ले काम जर पाड जालां जाल्यार त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान विदाउट पैसे मोडिनासतना परत तेणी आपले स्वताचे पैसे वापरून कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम सारखे केला. तुम्ही पळयला, आमी पळोवंक ना. जेन्ना आमी विचारले तेन्ना तेंच्याकडे PC कडेन चीफ इंजिनियराकडे आन्सर नसले एक्टिव्हिटीचे. मागीर म्हणटात ना ते करिना जाल्यार आमी ब्लॅकलिस्ट करतले. हो एक क्वेश्चन आमी तेका विचारलो, कितल्या लोकांक ब्लॅकलिस्ट केल्या, जाल्यार अजून पर्यंत फक्त एकट्याकूच ब्लॅकलिस्ट केल्लो आसा. सो हे सगळे जे आसा पळय, आमी जे म्हणटा पळय हे रस्ते कित्याक उरना, ह्यो बिल्डिंगो कित्याक उरना, परत परत मेंटेनन्स कित्याक करचे पडटा, दिस इज बिकॉज करप्शन.
जो अमित सदांच म्हणटा हे खाते हे जे चालू आसा पळय ह्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली चल्ल्या आनी हेच खंय तरी आमकां बंद करपाक जाय. हो वाव आमी घेतला, आम आदमी पक्षान हो वाव घेतला की ह्या खात्यांतले जे करप्शन आसा पळय ते बंद करून दवरतले आनी 100% जितले करप्शन आसा पळय ते लोकां फुड्यान आमी दवरतले. आनी त्या खातीरूच जी आयज आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट करता जो बीजेपीचे बुराक जाला आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय कितें जाता तें. मागीर ते आमी दाखयलें. आतां आमी नेक्स्ट फेजान वयता. तो फेज हांव मागता आमच्या प्रेसिडेंटा कडेन की ते कितें करपाक सोदता पळय ते सांगचें. सांगले की ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते पणजे सारख्या शहरात ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर काम करपाक लागला. आज सुद्धा बाटल्यान बिटल्यान काम करता तो ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर काम सुरू करता. सो ब्लॅक लिस्टेड ताची जी गॅरंटी पिरियड आसा त्याच पिरियडान हे कित्याक करपाक येना. म्हणजे पब्लीक सेफ्टी खंयच ना. बेसिक रस्तो दिवप हे पब्लीक सेफ्टीचें काम. पयर आमी एक खुर्ची पळयली परवरी मदली रस्त्यार घाल्ली. ती खुर्ची लज दिसूंक जाय सरकाराक. दॅट खुर्ची हेज बिकम सिंबल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड अँड प्रोबेबली त्या खुर्चींतल्यान एक गजाल दाखोवन दिली की आनी ते लोक पडटा आसतना आमी पळयलें हीच परिस्थिती आज गोंयभर आसा. रस्त्यार जे एक्सिडेंट जाता ताचो मॅक्सिमम जबाबदार हो सरकार आसा. पूण खंय तरी बीजेपी हे मानपाक तयार ना आनी कोण मिनिस्टर येता तो सांगता की ना आपूण फाटल्या आपल्याक सांगनाका आतां हाजे फुडें सांग म्हणून. म्हणजे हांचे फेसीस बदलतले पूण काम बदलचें ना. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हॅज प्रॉमिस्ड अस 1.5 months बॅक की शिवोले सारख्या जाग्यार जो रोड आसा बार्देस शिवोले जो रस्तो आसा जो 2 महिन्यां पयलीं केल्लो आज रस्तो ना. हांव काल गेल्ले पळोवपाक आमी थंय तो रस्तोच ना. तो रस्तो व्हांवून गेला. सो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार, इंजिनियर जबाबदार, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर जबाबदार काय पीडब्ल्यूडी मंत्री जबाबदार ह्या गोष्टी. अकाउंटेबिलिटी हॅज टू बी देअर आणि ती अकाउंटेबिलिटी हाडटलो जाल्यार लोकांच्या फुड्यान आमी वचचें पडटलें आनी तें काम आमी ह्या कॅम्पेनांतल्यान घेतलां. ते म्हणजे वी आर रायटिंग दीस लेटर. This is a signature campaign which we are starting. We will address this to Chief Minister because PWD खाते हे चीफ मिनिस्टराकडे आशिल्ले खूप तेंप आणि आज रस्त्यांची जी परिस्थिती जाल्या फाटले एक वर्सभरान आणि ताच्या पयलींच्यान ताका चीफ मिनिस्टरूय तितलोच जबाबदार आसा एज अ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर. अँड वी विल होल्ड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिगंबर कामत शपथेचो मिनिस्टर जो आसा ह्या शपथेच्या मिनिस्टरान जी शपथ घेतल्या ती परत फटींग न जावची म्हणून वी विल ऑल्सो होल्ड हिम अकाउंटेबल. वी विल गो टू पीपल ऑफ गोवा अँड आस्क देम टू साइन दिस अँड रिक्वेस्ट देम टू साइन दिस सो दॅट गव्हर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू वॉट इज हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. आज तांकां अकाउंटेबिलिटी ना कोण प्रश्न करना अशें दिसता. तांकां दिसता आमीच आवाज काडटा लोकांक काय पडून गेले ना म्हणून. सो वी आर रिक्वेस्टिंग पीपल ऑफ गोवा तुमचे रस्ते पाड झाल्या जेन्ना आमी हे घेवन तुमचे समोर येतले तेन्ना हाजेर सायन मारात. कारण सरकाराक तातल्यानूच जाग घेतली नाल्यार सरकाराक दिसपाक लागला की गोंयकार हो सुशेगाद गोंयकारांक काय पडून गेले ना आनी गोंयकाराक कितले मारबडयकर ते फाल्यां आमकांच मतां मारतले म्हणून. दिस इज वॉट बीजेपी स्टार्टेड टू बिलीव आनी ती बिलीव जर चेंज जातली जाल्यार तुमी जागे जायचे पडटले गोंयच्या फुडारा खातीर गोंयच्या तुमच्या फुडल्या पिळगे खातीर. दिस इज द कॅम्पेन वी आर स्टार्टिंग द सिग्नेचर कॅम्पेन. आमी लोकांकडे गेल्या आमी लोकांकडे वतले आनी तांचे रस्ते कशे पाड आसा ताची सिग्नेचर कॅम्पेन करतले. आता हो रस्तो हो हांगा जो फोटो आसा हो आयच्या 1-2 दिसा पयलींची परिस्थिती. ही सिमिलर परिस्थिती जर तूं शिवोले क्रॉस जंक्शनांतल्यान बाद्यां वता जाल्यार हाज्या पेक्षा वर्स्ट आसा. म्हाका दिसता तुजी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो रस्तो पिल्यांच्यान सालिगांव पर्यंत येता रस्तोच ना. हे व्हडले फातर घालून दवरल्या. हे मोर्चा काढून भोंवता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचा आनी पळया कितें परिस्थिती आसा ती. खंय खंय भोंवता हांगा थंय तेन्ना हीच परिस्थिती म्हाका दिसता कुडचड्यारूय आमी काल खंयचे तरी एक कोणी फोन करून जाल्यार आमच्या रस्त्यांचेर या बीजेपीचे बुराक करा म्हणून. ती थंय परिस्थिती इतली वायट आसा म्हणून. मांद्र्याच्यान हांव त्या चोपड्याच्यान पेडण्या गेलो जाल्यार थंय रस्त्यांची परिस्थिती तीच आसा. सोणवटे तर परिस्थिती पळोवपा सारखी ना. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तीच परिस्थिती आसा. शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती परिस्थिती आसा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जे लोक थंय त्या सायडीन गेल्ले तांकां आमी जबाबदार दवरपाक जाय आनी लोक हाजेर सायन करतले. सो दीस कॅम्पेन इज फॉर पीपल. वी आर गोइंग टू गो टू पीपल. आमी लोकांकडे वतले तांकां सांगतले तुमकां जर थंय त्रास जाता जाल्यार सायन मारात. We are going to send this letter to Chief Minister and also copy to PWD Minister, current PWD Minister. हाजे पयलीं Chief Minister PWD Minister आशिल्लो आनी तो तितलोच जबाबदार आसा. परत एकदा सांगता तो तितलोच जबाबदार आसा रस्त्यांची परिस्थिती जी आसा ती कळपाक. म्हापशा सारख्या शहरान ज्या जाग्यार 15 कोटी ताणें म्हणले 3 शहरां खातीर 15 कोटी गेले खंय. पणजे ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करता.
पणजेची परिस्थिती कॅपिटल सिटी तालिगांव दुर्गावाडी टू तालिगांव फाटलो रोड प्रॉब्ली बाबूस तो रोड यूज करना आसतलो बाबूसनी ताजी मेसेज ताची आमकां याद उरना कारण ती दिसाना 3-4 वर्सां पण आता इलेक्शन लागीं पावलें दिसपाक लागलें काल कोणी सांगलें म्हाका अरे जेनिफर भायर सरल्या म्हणून हांव म्हणलें 1.5 वर्स उरल्या इलेक्शनाक म्हणून प्रॉब्ली भायर सरल्या आसतली पण ती प्रॉब्ली तो रस्तो यूज करना आसतली पण ते दुर्गावाडीच्यान बाजारान वचपी तालिगांव ती ते रस्ते यूज करता तांकां खबर आसा परिस्थिती कितें जाली ती त्या रस्त्याची अप टू कालापुरा पावसा ते मदीं रस्तो बरो आसा सो कोण जबाबदार ह्या गोष्टी खातीर ह्या सिटीन आशिल्ले रस्ते जर अशे परिस्थिती जाल्यार लोकांनी भायलो हांचेर सायड करचे पडटले आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा लोकांकडे तुमकां जर तुमचे पडला तुमच्या भुरग्यांचे पडला तुमच्या गाडयांचे पडला तुमच्या गाडी घोड्यांचे पडले जाल्यार हाजेर सायन करात लोकांक जागे करचे पडटले आणि ते आम्ही ह्या जागृताय ह्या कॅम्पेनांतल्यान करतात ओके आम्ही तुम्ही म्हणले तुम्ही पीसीई सुद्धा मिळाले पण आम्ही पळयता पीसीए कसो ऑफिसर तेका कितलीशी एक्सटेन्शनां मेळ्ळी तेका सो तशें जावन सुद्धा तुम्ही म्हणटा की तेजी ड्युटी सारकी जायना काय म्हणून एक्सटेन्शन ते कित्या खातीर दिला आसतलें ते तुका खबर आसा हांवें सदांच सांगलां पीडब्ल्यूडी हे आनी ते खातें हे पीडब्ल्यूडी खातें जाचे कडेन वता ते फक्त सेटलमेंट बीजेपीच्या मंत्र्यांचे सेटलमेंट करपा खातीर वता 40% पर्यंत आता झाल्या गोंयकार कांय कॉन्ट्रॅक्टर आसा जाणी गोंयान कामां घेवपाची बंद केल्या पयलीं म्हणजे सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून पयशे दिनात आणि जे पयशे दितात ते 40% कमी करून दितात सो बेसिकली वॉट सिग्नल सुनील बाबान जे सांगले पळय तुझे रस्त्याची परिस्थिती वायट जावपा खातीर बिटुमेन मिक्सचर जे असता जो बेसिक डामर जाका आमी म्हणटा तो बिटुमेन इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह कॉम्पोनंट ऑफ मेकिंग रोड्स ते जितले तू कमी घालता ते मागीर पावसान व्हांवन वता ते उदकान व्हांवन वता ते डिझल पडले जाल्यार व्हांवन वता म्हणजे कशें वॉट एवर देर इज रिजन्स फॉर गोईंग सो हे टेक्निकल हांव एक सामान्य मनीस हांव समजूंक शकता जे जेई आसा जे एई आसा हांकां कळना ही गजाल आज परिस्थिती अशी आसा इवन कालापुरा हांवें त्याचं सांगिल्लें तो ब्रिज बांदला तो हांवें जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरया म्हणना फुडें ताणें तो दुसऱ्या दिसा ओपन केल्लो पण आज तो रस्त्याची परिस्थिती तुमी पळयल्या कालापुरा तो ब्रिज अशे तरेन बांदले ताची लँडिंग फुटपाथीर जाता सो हे इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल न्ही सो तो आज अशे तरेन नॅरो जाता जेन्ना दोनूय लेनी ओपन जातले एक्सिडेंट जावचे ना थंय जो रस्तो ओरिजिनल आसलो तो व्हडलो आशिल्लो तो ब्रिज अशे तरेन बांदला की त्या रस्त्याक ल्हान केल्या फुटपाथी करप्शन करपा खातीर ती फुटपाथीची गरज नाशिल्ली थंय ते फुटपाथी लोक थंय चलतूय येना पूण फुटपाथी केल्या करप्शना खातीर ती फुटपाथ रस्त्यार लँड जाता सो हाऊ इज इट गोइंग टू दीज आर द थिंग्स बेसिक थिंग ही सेफ्टी हो इश्यू आसा तो नॉट जस्ट ऑफ युझिंग युअर अफेक्टिंग युअर हेल्थ इट इज सेफ्टी ऑफ पीपल कित्याक हो प्रश्न लोकांच्या जेन्ना उपस्थित जाता सर उबी रावता सो ही गजाल आमी तांकां दाखयतले हे एक्सटेन्शन जे कॉन्सेप्ट आसा पळय हो ह्या 10 वर्सान आमी पळयला 6 म्हयने एक्सटेन्शन ताच्या मागीर आनी 6 म्हयने एक्सटेन्शन आता R&Dचे तो आसा ताका एक्सटेन्शन दितले कारण जो करप्शन मॉडेल आसता तो नव्याक शिकचो पडटा हे आमकां सगळें खबर आसता सो तांची ती सेटिंग कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आसता ताची सेटिंग मिनिस्टरा कडेन आसता तांची सगळी सेटिंग बशिल्ली आसा तेन्ना कित्याक हाका गाडयान नव्या गाडया हो तांचो हेतू आसता हे दोनांक दिस इज माय क्लियर कट एलिगेशन अदरवायज वाय चीफ इंजिनियर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हू सेज आय विल सी टू इट दॅट एक्शन बी टेकन अगेन्स्ट दॅट कॉन्ट्रॅक्टर विदिन 15 days आणि ते कोणा असिस्टंटांना बरोवन घेतले ते आज 2 महिने जाले आज पर्यंत कितें एक्शन घेतल्या ती सांगची ते सिओलेच्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका खबर ना पण रस्तो व्हांवून गेला कितले कोटींचो टेंडर तो वाय दॅट रोड वॉस्ट वाय पणजेन ज्या एक 400 कोटी मोडल्या त्या जाग्यांचेर रस्त्याची परिस्थिती दुर्दैवी जाल्यार फॉरगेट अबाउट एव्हरीथिंग एल्स ते पेवर्स काढले नवे घातले दॅट इज अनदर सेट ऑफ करप्शन बट रस्ते जे बेसिक आसा ते परिस्थिती अशी कित्याक जाल्या सो somebody has to be held accountable if not principal chief engineer who else if not JE who else PWD minister if not who else काय आम्ही जबाबदार आमकां म्हणून हो मोठो प्रश्न आसा व्हॉट्सअप नंबर त्यांनी जारी केलेले तुम्ही फोटो धाडा मग लोकेशन धाडा तस त्यांनी ते जेट पॅचर त्यांनी हाडलेले हाऊ सक्सेसफुल वॉज दिस बिकॉज आता आम्ही फोटो जर तुम्ही दाखयता आणि हिस्ट्री वगैरे टेकिंग ते खंय ना खंय मिस नाही जाता ना जर तो व्हॉट्सअप नंबर ऍक्टिव्ह आशिल्लो आनी तातल्यान खरेंच जर एक्शन घेतले आशिल्ले आणि जेट पॅचर जर तो ऍक्टिव्ह आशिल्लो आनी तातल्यान जर कितें रस्ते रिपेर जातले आशिल्ले जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती अशी नासली आज आमी पळयल्यार गणपती सुद्धा हाडटा आसतना लोकांनी परिस्थिती अशी जाल्ली की बरे भाशेन घरा पावल्यार पुरो म्हणून गणपती कारण ताका मातसो सुद्धा तोडो गेलो जाल्यार इट इज अ विघ्न म्हणटाले पण ही परिस्थिती लोकांचेर आयल्या कारण हे सगळे जे आसा पळय दीस इज ओन्ली फेस हे बेटे दाखोवपा खातीर करता तुका आमी व्हॉट्सअप नंबर केलो आमी जेट पॅचर हाडलो अरे जेट पॅचर म्हापशा पावना जेट पॅचर म्हापशाय सिटीन पावना फॉरगेट अबाउट विलेजीस म्हापशाय पावना म्हापशाची परिस्थिती कितें जाल्या म्हापशा तूं पळय परिस्थिती कितें जाली सिटीन केल्ले रस्ते ते
पणजेन आज सकाळी परत भरताले मिरामार. म्हणजे जे रस्ते 3-4 म्हयन्यान 5 फाटी भरले पॅन्यू स्मार्ट सिटी अंडर, आज सकाळी भरताले सकाळी 7 एका सायडीन पावस पडटा आणि ते भितर गेल्या रस्ते ते परते भरता, विच हॅज गॉन 5 times. I use that road to drop my child to the school every day. ते पळयलें आमी ताका. अरे 5 फाटी फाटल्या 2-3 म्हयन्यान 5 फाटी भितर गेलो तो. सो दॅट मीन हू इज टेकिंग दिस मनी अँड मेकिंग दिस मनी? तो ब्लॅकलिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर जो आज काम करता हांगा पणजे सिटी भितर, तो ब्लॅकलिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टराक परत हाडलो कोणी? हू इज रिस्पॉन्सिबल? सीसीबी इज रिस्पॉन्सिबल, पणजेचो MLA रिस्पॉन्सिबल, PWD मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, कोण रिस्पॉन्सिबल? नाव ताचे म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, बट वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम CCP ओनली टोल्ड मी, अरे सर तो ब्लॅकलिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर दिता तुमकां, हांव फायंड आउट करून दिता. आम्ही पळयता की रस्ते पोर्टल्स असतात ते PWDचे काम असतं, पण पणजे आम्ही पळयता की CCP काम करता सध्या, जे पोर्टल फिलिंग आसा ते, आणि ते मागीर सारखे जायना खंय तरी ते फिलिंग काढून भरता आणि हे करतात. आज सकाळी CCB भरताली 1400 कोटी. जेन्ना आमी सरकाराक प्रश्न करता की पणजेन कितले कोटी म्हणले अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जाल्यार तांचे आन्सर आसता 500 or 600 crores. पण फाटली 5 वर्सां जाली CCPन पणजेन काम केलां, फाटली 5 वर्सां जाली PWDन पणजेन काम केलां, फाटली 5 वर्सां जाली G-SUDAन पणजेन काम केलां, फाटली 5 वर्सांनी इमॅजिन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन आसा तांणी काम केलां. ह्या सगळ्यांनी कलेक्टिव्हली जे पयशे म्हणले ताचे RTI आमी मागता. आणि इफ रिक्वायर्ड वी विल गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस. पणजेचे जे 1400 मोडल्या पळय कोटी, ताचे ऑडिट जावपाक जाय. पणजेच्या MLAन जबाबदारी झटकल्या. आता CCPचे इलेक्शन येतले म्हणून आता गणपतीच्या पंडालांनी तो भोवपाक लागला, नाल्यार इतलो तेंपो दिसनाशिल्लो. सो आज पोलीस स्टेशनारूय दिसला पणजेच्या, ज्या पोलीस स्टेशनार फातर मारिल्ले पळय त्याच पोलीस स्टेशनार आज सकाळी आमी पळयला ताका, आनी ताका PI प्रसाद दितालो. म्हणजे आयरनी ऑफ BJP गोवा इज पणजे पोलीस स्टेशनाचो PI ताका तीर्थ आनी प्रसाद दिता, थँक्यू फॉर वन डे रॅन्सॅकिंग दिस पोलीस स्टेशन म्हणून. ही BJPची परिस्थिती. हेका लागून काल तांणी आनी एक कितें व्हिडिओ घाल्ले म्हणजे, तेन्ना हांव ताचे पयलींचे व्हिडिओ पळयतालो, भारतीय जनता पार्टीचे चीफ मिनिस्टराचोय व्हिडिओ पळयतालो. महालक्ष्मीच्या प्रांगणान हांगाच आशिल्ली मिटींग, ते भायर फाटल्यान की पणजेचो तो तेन्ना तो ही वॉज अगेन्स्ट BJP. आणि तेन्ना ताचो व्हिडिओ आसा की चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमचो आताचो की अरे IPCची खंयचीच सेक्शनां ना जी पणजेच्या MLA विरोध आसा म्हणून. ही तो म्हणपी म्हणजे सगळे हे ते हाफ मर्डर म्हणून कितें म्हणले, तर हाफ मर्डर म्हणले ते खबर ना म्हाका, चीफ मिनिस्टराक खबर आसतली प्रोबेबली. बट काल आणि आज सत्यनारायण पणजे पोलीस स्टेशनार वचून BJPचो MLA जाचेर तांच्याच चीफ मिनिस्टरान आरोप केला तो आज ते तीर्थ आनी प्रसाद घेता. दिस इज आयरनी ऑफ BJP, द सो कॉल्ड सनातनी धर्माचे रक्षक पार्टी. ही आमच्या BJPची परिस्थिती आसा. सो हाजेर काय उलोवन अर्थ ना. पणजेचे 1400 कोटीची जबाबदारी लोकांनी विचारचे पडटले. जेन्ना CCP खातीर जे वोट मागूंक येतले तेन्ना लोकांनी हो प्रश्न तांकां विचारचो पडटलो, कारण ही परिस्थिती पणजेकारांचेर भारतीय जनता पार्टीन हाडल्या. कलेक्टिव्हली G-SUDA, CCP, ISPDL आणि तुझे PWD या सगळ्यांनी ते सगळे हॉट मिक्स प्लांट आले तितून सगळे करचो मिक्सर कसो प्रोपोर्शन कशें आसा तुमी तेजेर स्टडी केले आनी कितले कशें जाता ते कॉन्ट्रॅक्टर हॉट मिक्स प्लांट आहा ते आमच्या गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांचेच ओन आहा ते. तुमी केल्या कोणाची कशें जाता? आमी करून आमी करतले आता फुडें. आमी ते रिक्वेस्ट केला की थंय जी गडबडी जाता पळय, जे डामर कमी घालता थंय ते सपोज दिसाक 1000 बॅरलाचे समज हॉट मिक्स प्लांट आहा, ते 1000 बॅरला ते डंप केल्ले आसा 300 तरी खाली असतात बॅरला, आणि थंय बसलेलो आसता JE आनी AE. these are 2 people who are responsible. हेंका दिगंबरान काम ती पयली हेंका ट्रेनिंग हाडूंक जाय क्वॉलिटी हे करपाक. दिगंबरान थंय बसपाचो. हे खंयच्या प्लांटार तुमी पळयले? सगळे प्लांट आहात ते 4-5 प्लांट आहात ते प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांचे. गव्हर्नमेंटाचो एकूय प्लांट ना. हो म्हाका तुका एक आय जस्ट एड टू दॅट. सरकार रस्ते करपाची जबाबदारी सरकाराची. रस्ते बरे उरतले काय नाही पळोवपाची जबाबदारी सरकाराची. ज्युनियर इंजिनियर जांकां सरकार पगार दिता तांची ही जबाबदारी. रस्तो जेन्ना व्हांवून वता, पूर येवना त्या जाग्याचेर, पूर येवना, पूर येवन व्हांवून गेले म्हणपाक. पावसान 2 म्हयन्यान केल्लो रस्तो व्हांवून वता जाल्यार ताची क्वॉलिटी चॅक करपाची जबाबदारी म्हजी न्ही. ताजी जबाबदारी त्या इंजिनियराची, त्या पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टराची, सरकाराची जबाबदारी आसा की ताजेर तांणी इमिजिएटली केस रजिस्टर करपाक जाय आणि तांचे कडल्यान ते रिकवर करपाक जाय. डामर कितलो घालता काय ना
हे जेन्ना आमी सांगता तेन्ना सरकारान हाजें उत्तर दिवचें पडटलें रस्ते व्हांवून गेले कशे काय म्हणून. सी हो प्रश्न तुम्ही आता नव्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक विचारपाक जाय की हॅव यू चेक द अमाउंट ऑफ बिट्युमेन दॅट इज गोईंग इन द रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स टार दॅट इज बीइंग ब्रॉट इन. कारण 2 महिन्यांनी रस्ते व्हांवून वचना. आमी अशा जाग्यांचेर इतले बरे रस्ते पळयले ज्या जाग्यार खूप पावस पडटा, गोंयच्या पेक्षा चड पावस पडटा. सो पावसान रस्ते गेले व्हांवून गेले म्हणपाक जाल्यार दर 2 महिन्यांनी नवे रस्ते करपाचे. ही जर परिस्थिती जर गोंयचेर हाडल्या जाल्यार कारण करप्शन. हाऊ विल दॅट कॉन्ट्रॅक्टर पे 40% एंड मेक मनी एंड मेक गुड रोड्स. 40%र पावले सगळे परिस्थिती. आज रस्त्याच्या कमिशनाची परिस्थिती 40% सरकार हो सरकार 40% सगळ्या बाबतीत. नॉट जस्ट पीडब्ल्यूडी, एव्हरीथिंग 40% कमिशन. दिस इज अ सरकार ऑफ कमिशन. भारतीय कमिशन पार्टी जाल्या ती. कोण घेता कमिशन? सगळे मंत्री घेता. म्हणून आज सरकारान ही आज गोंयकारांचेर ही परिस्थिती हाडल्या. ना जाल्यार 1400 पणजेचेच म्युझियम दाखयला न्ही. आनी जाय जाल्यार तुका हांव म्हजे बरोबर व्हरता. आतांचे आमी चल हांव पयर आमी सगळ्या आमदारांक आपयले की म्हापशा आमचे बरोबर एकदा बायकार म्हणून कोण येवना. आतां हांव तुमकां व्हरता. 4 जाग्यांचेर या आनी तूं म्हाका सांग आमी जबाबदार काय सरकार जबाबदार ह्या गोष्टी खातीर. तुमचो कोड जो डबल ट्रॅकिंगाचेर आनी आतां जर तुमचे स्टेटमेंट वेगळे आसा तेन्ना वेगळे आशिल्ले हाचेर कितें म्हणटाले? फटींग भारतीय जनता पार्टी ती हांव कित्याक म्हणटा तें तुका सांगता. कोळसो नाका हे आमी तेन्नाय आशिल्ले आनी आजूय हांव सांगता कोळसो नाका म्हणून. तो व्हिडिओ तांणी डिस्टॉर्टेड तो पार्ट काडला आनी लायला आनी ते सांगता की डबल ट्रॅकिंग जावचें म्हणून. हांवें म्हणलां म्हणून डबल ट्रॅकिंग जर टुरिझम रिलेटेड आशिल्लें, डबल ट्रॅकिंग जर इंडस्ट्रियल फायदो जावपाचो आशिल्लो, डबल ट्रॅकिंगान जर गोंयकारांक कितें फायदो जावपाचो आशिल्लो जाल्यार इट इज वेलकम एंड आय स्टील से दॅट. त्या वेळार त्या व्हिडिओनी आसा तो कंप्लीट व्हिडिओ पळयत जाल्यार तुका कळटलें की त्या वेळार हांवें सांगलां की जर कोळशा खातीर जाता जाल्यार ते जावपाक जाय. आनी आज आमी जर काल आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत आमी क्लियर कट पर्रीकराचो स्टेटमेंट दाखयलो. तो लागला तांकां की नाव दे आर डायल्युटिंग पर्रीकर्स आयडियोलॉजी म्हणून आज सगळे एक्टिव्ह जाला. तातले भितर आनी 1-2 जाण आनी एका वेगळ्या पार्टीचे जॉईन जाले. आय वॉज जस्ट टेलिंग हिम. फाटल्यान लोगो दिसता तो हाजो गेमींचो लोगो दिसता. कसलो तो तुका सांगना, तुका कळ्ळा आसतलें कितें म्हणटा तो गेमींगचे सिंबल आसता पळय तांचो. पूण ते तो व्हिडिओ घालता. सो आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग हातूंत भितर कोणाचे आयटी सिलेक्टीव जाला काय म्हणून. खूब लागला तांकां ते. बीजेपीक कशें आसता चुका दाखयली की तांकां ते लागता मागीर ते फटींगपणां सुरू करता. गोंयकारांक सगळें खबर आसा वी आर एब्सोल्युटली अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग बिकॉज डबल ट्रॅकिंग इज गोइंग टू अफेक्ट एंटायर नेचर ऑफ गोवा पर्टिक्युलरली बिकॉज ऑफ कोळसो. तो अदानी खातीर आसा. नाल्यार आज डिलीट कित्याक केली ट्वीट. डबल इंजीन सरकाराच्या ट्विटांतल्यान डिलीट जाले. आज ते कितें म्हणिल्लें ताणें ते कोळशा खातीर जातलें म्हणून. सो डिलीट कित्याक जाली ट्वीट. जे भिल्या म्हणून जाले आनी भिल्या म्हणूनच आय एम द सुपरस्टार ऑफ तांची पेज. एक ते कितें खतखतें म्हणून येता ताजो तो हांव सुपरस्टार आनी तांचे कितेंय मीम येता ताजो हांव सुपरस्टार. सो दे लायक टू टॉक अबाउट मी बिकॉज हांव म्हणटा ते लागता. काळजात कट्यार घुसली म्हणून आयकलं तुवें. काल ती सारकी घुसल्या. आमगे डीप गेले तांकां आनी डीप घालत रावतले. हांवें पयरूय सांगलां, कालूय सांगता, आजूय सांगता. भारतीय जनता पार्टीक तांच्या आयटी सेलाक तांच्या फूल टिमीक घेवपाची गरज आसा. जाय तितले व्हिडिओ काडा म्हणजे तुम्ही. गोंयांत जे गोंयकारांक जे कितें सांगपाक जाय, गोंयच्या भल्या खातीर जे कितें करपाक जाय ते आमी करतले. आनी फॉर दॅट वी मे टेक ऑपोजिशन अलायन्स पार्टनर्स ऑल्सो. वी आर हॅपी टू डील विथ देम. काल एक्सपोज जाले. काल I didn't want to talk about it, but since you asked me this question, I am saying this. कालच्या तो सर्क्युलेट करता व्हिडिओ ते आणि पर्टिक्युलरली सर्क्युलेट करता एक गेम पार्टी ऑल्सो. म्हणजे जे गेमी खेळटा पळय तातूंत कितें कितें वापरता पळय स्पोर्ट्स ग्रुप्स बी तातले लोक काय इन्वॉल्व आसा. सो आय एम सो आयटी सेलाचे खंय तरी कॉलॅबोरेशन जालां कशें दिसता म्हाका. सो यू डोंट वरी. गोंयांत कोळसो नाका, गोंयांत कोळसो येवचो ना. इतलेय बीजेपी मधून व्हिडिओ काडून काय फरक